म्हादय न्हंयच्या विशयावयल्यान कशीच तडजोड करचो ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा सांगले. उदकाचो एक थेंबय कर्नाटका वटेन वळोवपाक दिवचो ना. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर 2 दिसां भितर गोंयांत पावतलो. म्हादयचो प्रस्न वेगळेच सुटावो करपाचो यत्न जातलो. देखून लोकांनी ह्या विशयावयल्यान मातशे पाशियेस काडचे अशें तो मागता. पळयात मुख्यमंत्री कितें म्हणटा तो. कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकारान दिल्ले पत्र 10 दिसां भितर फाटीं घेतले अशें आश्वासन प्रकाश जावडेकरान गोंयच्या प्रतिनिधी मंडळाक दिल्लें. 10 दिसांची ती डेडलायन आतां सोंपल्या. 2 दिसांनी जातल्या इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक जावडेकर येवपाचो आसा. देखून इफ्फीच्या वेळार बुधवार दीस निशेध उक्तायतना व्हडलें आंदोलन करपाची तयारी म्हादय बचाव आंदोलकांनी चलयल्या. हांवें तुमकां सांगलें म्हादयच्या विशयाचेर तुमी थोडी वाट पळया. मात सुद्दां म्हणजे कुसकूट सुद्दां ज्या आपण म्हादयच्या बाबतींत म्हादयचो विशय हांव परत सांगता, तेणी म्हाका सांगपाची गरज ना. त्या खातीर तुमी थोडोसो वेळ कळ सोंसात म्हादयच्या विशयाचेर हांव मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करपाचो. हांवें सांगलां तुमकां खंयसरूच मात सुद्दां उदक जें आसा ह्यान फुडें कसलेंच उदक हें डायवर्ट जावचें ना. कारण 2007 पासून 12 पर्यंत जे राज्य करताले पळय न्ही रे, तेंच्यांनी जर थोडो जरी आवाज उठयल्लो जाल्यार आयज जाल्यार तें जावचें नासलें. तें न्हिदलेलें तेन्ना. राज्य आनी केंद्राचे रानजीव कायदे कडक आशिल्ल्यान गोंयचें उदक वळोवन कर्नाटक आपलो प्रकल्प पुराय करपाक शकचो ना. इफ्फीत म्हादयचेर बोवाळ जातलो हें केंद्र सरकाराक खबर आसा. देखून ताच्या आदींच म्हादयचो विशय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरच जाग्यार घालतलो. उदका स्त्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीसान विश्वास उक्तायला. CM office is monitoring all Maday issues day to day. And he has given already statement that he expect positive reply from the central minister. I wish and I hope that central government will be aware of apprehension and the fear of state of Goa, people of Goa. Before that they will put this issue at rest. They can't take this issue casually. I have confidence and hope that the same minister will solve our problem. We are not aware when the election will happen. I am only concerned about the state interest, that our water should not be diverted. It has a procedure which is listed in the award of the tribunal. If you go to read the award, there are a lot of conditions. So we are confident they may give some correspondence, but the project implementation has a different procedure. It has to go to the state wildlife, it has to go to the national wildlife. All the permissions are required. म्हादय बचाव आंदोलकांनी सोमारा पणजे व्हडली सभा घेतली. सभेक पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार, अरविंद भाटीकार हांचे बरोबर एल्विस गोमसो सारकिल्ल्या राजकारण्यांनी हजेरी लावन विचार मांडले. आपली पॉलिसी बदलपाक लायली. इतले ते सक्सेसफुल जाले. फकत लोकांक जाय म्हणून सगळे लोक एकटे आयले. तातूंत धर्म ना, जात ना, काय ना, सगळे एकटे आयले. 2008 परतून दुर्यांनी भारत सरकारान SEZ मंजूर केले. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आणि खास प्रादेशिक अर्थीक वाठार आयली. म्हादय प्रेमी जेन्ना आमी म्हादय म्हणटा तेन्ना जायते फावटी लोक उल्लेख करता की हो प्रश्न आसा तो उत्तर गोंयचो. हांव सांगूंक सोदता की जो दूधसागर धारबांगडे म्हणजे दक्षिण गोंयांत येता आनी दक्षिण गोंयच्या जायत्या वाठाराक नेत्रावळी, मागीर मोले राष्ट्रीय उद्यान किंवा महावीर अभयारण्य जे आसा, ह्या तिनी जे महत्वाचे जागे आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत, जाल्यार पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी श्याम चारी.